आमी जोरी तर देवाचे उपदेश पाळूंक सोदतात जाल्यार पयले सुवातेर ताच्या उतरां पोरमणे आमी चलूंक गरज आनी उतर आमी जोरी तर जाणा जावंक जाय जाल्यार आमी ताचे उतर पयले सुवातेर वाचूंक गरज ते नियाडूंक गरज आनी ह्या पासत आमी सान फ्रांसीस शावेरान केला ते भाशेन दर दिसा तो देवाचें उतर आपल्या काळजान दोत्तालो आनी देवाचें उतर ताका बोड आनी शक्ती जाताली आपलो वावर फुडें व्हरूंक लोकां पासत वावरूंक आनी अवघड परिस्थितींतूय देवाच्या उतराक तो पाडो दिवंक पावता. तर मोगालिस्तानो आयज आमी देवाचें उतर वाचुया, देवाच्या उतराचेर नियाडुया, देवाचें उतर नियाडुया आनी देवाच्या उतरा पोरमणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूया. तिसरे सुवातेर जोरी तर आमी अशें कोत्तात जाल्यार आमच्या जिविता वरवीं तें दिसून येवंक जाय. हांव मिसाक वेता सगळें देवस्पण कोत्ता पूण म्हजें जिवीत थाऱ्यार ना जाल्यार मोगाल भाव भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, निमाणे वडींनी आमकां मेवता, जेजू आमकां सांगता की आमी फोडां दितात ताचे उद्देशी आमी कोणाचो पाटलाव कोत्तात तें रुजू जाता. म्हणटच आयज आमी जोरी तर आमच्या जिविता वरवीं साक्षी दिवंक पावनात वो आमी आमच्या जिविता वरवीं देवाचे उपदेश पाडूंक वचनात जाल्यार आमी देवाक ओ देवासोरी आमी संबंदान जियेनात. तर मोगाल भाव भयणीनो सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवया. ताणें मोग आनी शांती शिपडायली, देवाचें उतर ताणें दुसऱ्यांक वांटून दिलें. तर आयज आमी आमकां विचारुया, आमी देवाचें उतर वांटूंक, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, बोगसणें फावो करूंक, दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आमी असलीं पावलां फुडें मारल्या काय आनी मारल्या जाल्यार देवाक आर्गां दिवया की देव आमकां ताची कृपा दिता. आनी अशें आमी करूंक चुकल्यान जाल्यार देवाची कृपा आमकां मागुया, कित्याक देवाचे कृपे विणेन आमच्यान कांयच करूंक जायना.